बेतूल पाचव्याचार सैमान नटिल्लो साळ न्हंय आणि दर्याकुशीक वशिल्लो सुंदर असो गांव। ह्या गांवची इतिहासातूय महत्वाची नोंद आसा। 1679 वर्सा जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बाळ्ळीच्या हवालदाराक ह्या वाठारात किल्लो बांदपाचो आदेश दिल्या उपरांत हो किल्लो अस्तित्वात आयलो। मात 1763 ते 64 मजगती हो किल्लो पुर्तुगेजांनी काबीज केल्लो। तेन्ना ह्या किल्ल्याचो कस्टम हाऊस, पुलीस स्टेशन आणि टपाल खाते म्हणून उपेग जातालो। बेतूल किल्ल्यार आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराजान 1679 ह्या वर्साक बांदिल्लो। बाळ्ळीच्या हवालदाराक हांगा ऑर्डर दिवन त्याच्या हातीन हे बांदून घेतलेलो हो तटबंदी म्हणजे बेतूल किल्लो। आज 11 वर्सां नंतर आमकां हे एक भाग्य अशें आसा की हो बेतूल किल्लो सरकारान सांगला की जे रेस्टोरेशन करपाक तयार आसात। नोटिफिकेशन जाल्लो आसा, हांगा एक मोठो बोर्डूय पडलेलो आसा। हे म्हजेच न्ही पण बेतूलकारांचे तशेंच गोंयकारांचे भाग्य जे एकमेव किल्लो शिवाजी महाराजान बांदलेलो गोंयान तो रेस्टोरेशन करपाचे निमणे इतिहासान की हो एक रेव्हेन्यू पॉइंट आणि साळ नदीचे हे मुख जे आसा हो ट्रेड एपी सेंटर आसलो साश्टीचो आणि ट्रेड कॅप्चर करून घेवपाक शिवाजी महाराजान हांगा किल्लो बांदलो आणि पोर्तुगीजांक दाखोवन दिले की आपल्याकडे क्षमता आसा तुमकां लढो दिवपाक। अशेंच फुडें तांणी पोर्तुगीजांक खूप छळले आणि तांकां तशेंच शिवाजी महाराजान नंतर संभाजी महाराजान पासून तोड जबाब दिलो। आमचो बेतूल किल्लो जो आसा पण पळोवपाक सगळ्यापेक्षा म्हाका दिसता ल्हान आसा, पण हाची कीर्ती जी आसा सबंद जगाचेर पसरले कडेन आसा। आणि हाची सुंदरकाय जी आसा जी आमच्या फाटल्यान समुद्र आसा, आमच्या फाटल्यान म्हणजे रिवर साल आसा। ह्या साळ म्हणजे शिवाजी महाराजान म्हणजे कसली युक्ती पळयात, शिवाजी महाराजाचे म्हणजे विचार जे असले ते म्हणजे फुडले विचार करून तो ते काम करतालो। म्हणजे समुद्रासून कोण येवंक शकनात म्हणून हांगाच्यान म्हणजे घेर करपाचे जाल्यार ही नाळ तुम्ही पळयल्यात, ब्रूज जो आसा तो म्हणजे एक तेणी सोच समजून अशे हो किल्ल्याचे बांधकाम केले। सरकारान बेतूल किल्ल्याच्या पुनर्बांधणीच्या निर्णयाविषयी अधिसुचोवणी जारी केल्ल्या सावन दर वर्सा थळावे आणि इतिहासकार छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, स्वातंत्र्य दीस, गोय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन ह्या किल्ल्यार मनयतात। एकदा ह्या किल्ल्याची पुनर्बांधणी जाले उपरांत हो फक्त पर्यटन थळ न्हय तर फुडल्या पिळगे खातीर इतिहास जाणून घेवपाचे एक महत्वाचे केंद्र थारतले हातूंत दुबाव ना। हे काम आम्ही सुरू केल्ले एक धाकट्याशे एक गटान, हिस्ट्री लवर्स ग्रुप म्हणून, आणि सुधाकर जोशी हांगाचे आसा एक्स सरपंच बेतूलचे, तांकां घेवन तशेंच ग्रामस्थांक घेवन सगळे। आज सरोज मोटे बी आमचे बरोबर आसा की ही चळवळ सुरवात केल्ली 11 वर्सां फाटीं आणि चळवळीक आज फायनल जजमेंट मेळटा। ताचे मदीं खुबशे फ्लॅग होस्टिंगां जाले, शिवजयंती हांगा जाल्यो आणि तातून भितर एक कन्सिस्टन्सी म्हणजे शिवाजी महाराजाक एक प्रेम आणि इतिहासाचो प्रेम जो हांगासरले गांवकारांक आसा तेणी दाखोवन दिलो। आणि तशेंच कितलेशेच इतिहासकार हांगा येवन गेल्ले आसा, हो किल्लो पळोवन गेल्ले आसात आणि किल्ल्याची प्रशंसा। फोर्ट जो आहा तो एक उजागर करून दाखयलो आणि आज आम्ही पळयतात की सरकार हेजेर खूप सिरियस आसा आणि आमकां एक बरे पुरातत्व खात्याचे मंत्री मेळिल्ले आसा जे स्वतः शिवाजी महाराजाचे एक आराध्य दैवत म्हणून ते सदांच सांगतात आणि तेणे खूप पुढाकार घेवन आज पहिला आम्ही बोर्ड थंय लायल्लो आहा आणि सरकारान ऑलरेडी हो नोटिफाय केल्लो आसा आणि हे नोटिफाय करून आता काम बेगीन जातले अशें आमकां आश्वासनूय मेळिल्लें आसा। तशेंच आयज आमी 79th स्वातंत्र्य दिन पळयतात आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी ते सदांच म्हणटा आमी आतां अमृत कालान आसा आणि 2047 म्हणजे आमचे एक विकसीत भारत आमकां पळोवपाक मेळटलो। ह्या नात्यान आमी अशें चिंतात की देश हो सदांच विकसीत जावचो। तशेंच आमचो जो बेतूल फोर्ट हा एक विकसीत जावन एक बरें तेका रिस्टोरेशन मेळोन लोकांनी पळोवपाचें, कित्याक हांगा हो एकूच फोर्ट हा जो शिवाजी महाराजाच्या आदेशानुसार बांदलेलो आणि थोड्यांक खबर ना हेच्या बद्दल हिस्ट्री। सो ही हिस्ट्री आमच्या योगेश बाबांनी सांगलेली आसा
आणि मागता की हर एकान हांगा येवपाचे आणि हे इतिहासा बद्दल जाणून घेवपाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील.